नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. एसटी आरक्षणाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन जाल्या सकारात्मक चर्चा. दिल्लीत गृहमंत्र्याच्या भेटी उपरांत मुख्यमंत्र्यान दिली म्हायती. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसीकडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी केल्या स्थगीत. विरोधी पक्षाकडेन युती उलोवणी उरतली चालूच, सांगले काँग्रेसीन. जाल्यार विरोधकां मदीं चल्ल्या भुरग्या भशेन झगडी, सांगतात दामू. सांताक्रूज मतदारसंघात पयलींच भाजपाचें कार्यालय आशिल्ल्यान दुसरें कार्यालय उक्तें करप न्ही बरोबर, ह्या विशयाचेर करतलो मंत्री बाबूश आनी आमदार रुदोल्फा कडेन चर्चा, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. गोय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक भोगचे पडटले गंभीर परिणाम. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो आसा दुर्दैवी, सांगता राजेंद्र केरकार. गोवा बचाव अभियानाच्या याचिकेची हायकोर्टान घेतली दखल. क्वार्टर डेक प्रकरणात सरकारा सयत संबंधित प्रशासनाक हायकोर्टान धाडली नोटीस. फुडली सुनावणी 11 ऑगस्टाक. कुडचडे वेल्या बाणसाय टाकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. फोंडकुला बेगोबेग पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून करतले आंदोलन. गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे वांगडा एसटी आरक्षणाविशीं जाल्ली चर्चा निश्चितपणान यशस्वी थारतली, असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. दिल्लीच्यान गोंयांत परत आयले उपरांत मुख्यमंत्र्यान एसटी आरक्षण, राज्यातल्या उदरगतीचे काम आनी हेर महत्वाच्या विशयांचेर गृहमंत्र्याकडेन सविस्तर चर्चा जाल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. दिल्ली होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां मेळपा खातीर गेलो. वेरियस इश्यूज रिलेटेड आशिल्ले, ट्रायबल पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या संदर्भात ताका मेळ्ळा तेजे पॉझिटिव्ह एक्शन जाता ते बेगीन जातलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसीकडेन जावपी युतीविशीं उलोवणी स्थगीत करून आपूण स्वताच लढो दितलो असो संकेत दिला. मजगती विरोधी पक्षाकडेन युतीविशीं उलोवणी चालूच उरतली अशें काँग्रेसीन स्पश्ट केला. जाल्यार विरोधकां मदलो अंतर्गत वाद म्हणून भाजपान प्रतिक्रिया दिल्या. फाटल्या खेपे जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपाड काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजीपीचे महागठबंधन पळोवपाक मेळ्ळें खरें, मात उपरांत खंयचे कडेन कांय ना. उपरांत काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षां मदीं बरोच वाद पळोवपाक मेळ्ळो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेत काँग्रेसी कडेन चालू आशिल्ले युती उलोवणी स्थगीत करपाचो थाराव समन केलो. वेंचणुकेच्या निमण्या पावंड्या मेरेन युती विशीं उलोवपाक कळाव करपाची काँग्रेसीक संवय आसा अशें पक्षाचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकार हाणें सांगले. गोवा फॉरवर्डाकय आदल्या काळात असो अणभव आयला. देखून सद्या खातीर युतीच्यो उलोवण्यो बंद करून पक्षाची संघटना घटमूट करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें थारायला. मजगती गोवा फॉरवर्ड अध्यक्ष आनी आमदार विजय सरदेसाय हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केली. हो मुद्दो बसकेक आपोवपाचो न्हय तर गोंयकारांच्या विस्वासाचेर आसा अशेंय ताणें सांगले. काँग्रेसीन 2 फावटी गोंयकारांक फटयला. आता गोंयकार दुबावान पळयतात तिसरे खेपे हॅट्रिक जायत म्हणून. हाका लागून गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्वताच्या हातान वेंचणूक लढयतलो आनी रस्त्यार देवन लोकांच्या प्रस्ना खातीर पक्ष लढटलो अशें आमदार विजयान सांगले. काँग्रेसीचे जे कुफसान चल्ला ते डिस्कस केल्ल्या सगळें डिस्कस केलां आनी आमच्या पक्षान हीट डिस्ट्रिक्ट्स म्हळ्यार हें सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना. रस्त्यार वचचें पडटलें, बेगीन वचचें अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट अँड टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें तेन्नी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायवेट नंबरार बीन मेसेज केल्या आसतली म्हणून. PAC जाल्या तांणी जें डिसिजन घेतलां ते एनावन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडना, हें जालां तें जालां, तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें. पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा. इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली.
आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें. पूण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलो. लास्ट 2 वर्सां सतत आमचो अध्यक्ष त्यांच्या हातूंत आशिल्लो. अशे वेळार प्रत्येक खेपेक कितें तरी खुसपडटालो आनी खोटें खरी उरलेले प्रश्न आशिल्लो की जर आमचो अध्यक्ष मुद्दम जर गेलो नाशिल्लो किंवा ताजे नंतर सांगिल्लें पूण हें दाखोवप तुका मोबायलाचेर मेसेज घातलो म्हूण दाखोवप जो मेसेज घातलोच ना आनी ताजे नंतर मागीर तो कोणा ते तांच्या आनी खुलास करप की तो ताका गेलो ना तो आनी कोणा गेलो अशी हें जावंक शकना. अशी चूक जावंक शकना. ही जाणून बुजून केल्ली चूक. त्यासाठी आमच्या पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीन ठरयलें की सद्याक जी आमगेली टॉक्स चालू आसात ती टॉक्स आमी म्हणजे आघाडीची दृश्टी म्हणजे सगळी एक जावपाची दृश्टी विरोधात ती आमी सद्याक सस्पेंड दवरला. आमी स्थगीत दवरला. सद्याक आमी ताजेर कांय उलोवचें ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षान काँग्रेसी कडेन जावपी युती विशीं उलोवणी स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. हाजेर प्रतिक्रिया दितना जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हाणें गोवा फॉरवर्डाचे अंतर्गत गजाल अशें सांगून कांयच उलोवपाक न्हयकार दिलो. पूण भाजपा विरोधी सगळ्या विरोधी पक्षांकडेन काँग्रेस उलोवणी चालूच दवरतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. हें तेंगेले पार्टीचे मॅटर म्हणजे त्या तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन ज्यो पार्टी BJPक बरोवपाक सोदता सिरियसली तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक बरोवपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली बरोवपाक जाय तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष हांचे मदीं चालू आशिल्ले मतभेद हे अंतर्गत प्रस्न आसात. तांची भुरग्या भशेन झगडी चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाचेर कमेंट करपी कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो. आमची भुमिका कशें व्हरता हाचेर आपूण कमेंट करूंक शकता अशेंय दामून सांगलें. आमी तांचे कडेन पळोवपाचो आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसा. आमी आमचें संघटन पळयता. खंयचे तरी तांचे भितर झगड्या भितर आमचो इनवॉल्वमेंट कांय ना आनी आमी तातूंत भितर पडूंकय बी ना. कारण ते भुरग्यां भशेन झगडी तांची चालू आसा. हांव तांच्या पक्षाच्या तांच्या हाजेर भितर कमेंट करपी हांव कोण न्ही. हांव म्हज्या पक्षाचो आमची भुमिका आमी कशें फुडें वता हो कमेंट हांव करूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या भाजप कार्यालयाच्या वादाचेर आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. मंत्री बाबूश मोन्सरात आणि आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतले अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी सांगलें. तशेंच ताळगांव मतदारसंघातल्यान रोहित मोन्सराताची वेंचणूक लडोवपाची इत्सा आसली तरी उमेदवाराचो निमाणो निर्णय पक्षाच्या धोरणाप्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांताक्रूजात नव्या कार्यालया खातीर स्थळ पळोवणी केल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जालो आनी ताचे उपरांत राजकीय वातावरण गरम जालें. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीसांनी ह्या कार्यालयाक हरकत घेतिल्ली आनी एकाच मतदारसंघात एकाच पक्षाची 2 कार्यालयां आसप योग्य न्हय अशें मत उक्तायिल्लें. हाचेर आतां भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या. हे विशीं आपूण मंत्री बाबूश आनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचे कडेन चर्चा करतलो. तशेंच सांताक्रूज वाठारांत पयलीं भाजपाचो आमदार आशिल्ल्यान मंत्री बाबूशान ताचे बरोबर रावन मतदारसंघातल्या लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचेर भर दिवचो अशेंय दामून सांगलें. बाबूशान कार्यालय सुरू करचे पयलीं पक्षाची परवानगी मागिल्ली जाल्यार तशें करपाक मेळचें ना असो सल्लो पक्ष दिता आसलो अशेंय दामून स्पश्ट केलें. तांकां आपूण तांचे कडेन वार्तालाप आसा कितें करपाचो ते पक्ष म्हणून आमी करतले आनी योग्य वेळाचेर आमची योग्य भुमिका आसतली. सगळ्यो त्योऱ्यो काडून सगळ्यांच्याच हातान आमी कांय काडून दिवना. भारतीय जनता पार्टी हो जो व्हडलो पक्ष जो आसा तो पक्ष अशे अनेक घटनांनी अशे सगळे विशय आसा ते सगळे पयलीं सुटावे करून असले सगळे
संवयची हें आसा पण शिस्त ही आसा ती शिस्तीन दवरता कोणें ताजे खातीर आमकां टोमणे मारपाची गरज ना आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना आमची समन्वय समिती आमचो पक्ष केंद्रांतलें सरकार आनी त्याच बरोबर आमचे फुडारी जे आसा हे सगळे तातूंत भितर बसून योग्य निर्णय आसता घेतले बट पूण ऑफिस बाबुशान तुमकां हें करूं ना कॉन्टॅक्ट करूं ना की आपूण बाबा ऑफिस ओपन करता आनी ना त्या सगळ्या संदर्भात भितर तांणी जेन्ना आमकां जर समज सांगलें जाल्यार सुद्दां आमी ताका ना म्हणटले आनी ताका आमी सांगिल्लें आसा की हे कांय अशें आसा त्यो गजाली पक्ष म्हणून एक वेगळो विचार आसा पक्ष आपले नितीन आनी रितीन चलता सो तुमकां तें मान्य ना एका कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 ऑफिसां ओपन करप आनी आमदार सुद्दां बीजेपीचो आमदार आसा आनी आमचो पक्षाचो ते आमदार आसता काम करता जाय जाल्यार ते सामूच जर करपाचें जर आसा त्या आमदाराक ताणें मदत करची आनी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे रोहित मोन्सेरात हांणी ताळगांव मतदारसंघांतल्यान उमेदवारी लडोवपाची इत्सा उक्तायली हे विशीं जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार तांणी सांगलें ताळगांव मतदारसंघांतल्यान रोहित मोन्सेराताची वेंचणूक लडोवपाची इच्छा आसली तरी उमेदवारीचो निमणो निर्णय पक्षाच्या धोरणा प्रमाण घेतले अशें दामून स्पश्ट केलें. Rohit Montserrat has shown the interest of contesting election from the Talegaon. How you look at this? प्रत्येकाक जी इच्छा आसा ताणें दाखयली बरोबर आसा स्वागत आसा पण ते हातूंत भितर पार्टी जे आपले उलोवप परत ते सांगता मला रिपिटेडली एकच लँग्वेज एकच की पार्टीची नीती या हातूंत भितर वतले आता समजा कितले खंय जर गोंय भितर सुद्दां प्रत्येक कडेन कितें ही बातमी ती बातमी जाली जाल्यार सुद्दां पार्टी शेवटी पार्टीची तिकेट आसा ती पार्टी तिकेट विचार करतना सगळे गजाली आसा ते सगळे गजाली पळोवनूच करतली म्हणटकीर योग्य वेळ येवनी योग्य वेळाचेर हे सगळे निर्णय जातले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा. हो विशय सध्या न्यायालयात आसा जाल्यार केंद्र सरकाराक ह्या विशयांत हस्तक्षेप कित्याक करपाक जाय असो प्रस्न पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उप्रासलो. केंद्र सरकार फकत कर्नाटकाचो पक्ष घेता असो आरोप राजेंद्र केरकारान केला. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचो पडटलो अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायली. गोंय सरकारान घाळपणां केली जाल्यार फुडाराक गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी खंत पर्यावरणीय अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायला. कर्नाटक सरकार सांगता म्हूण सरकारान आयकचें न्हय जाल्यार प्रवाह प्राधिकरण समवेत अशी मागणी राजेंद्र केरकर हांणी केला. तशेंच म्हादय संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी केल्लो दावो दुर्दैवी आनी गोंया खातीर म्हारग आसा अशें राजेंद्र केरकराचें म्हणणें. कर्नाटकातल्या धारवाड मतदारसंघातले प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी जे आमच्या देशाचे केंद्रीय खाण मंत्री आसा तेंच्यांनी एक 4 दिसां पयलीं विधान केल्लेलें आसा. त्या विधानांत तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकान सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयच्या संदर्भांची याचिका दाखल केल्लेली आसा ती फाटीं घेवची आनी ही जर याचिका फाटीं घेतली जाल्यार जे प्रशासकीय अडथळे निर्माण जाल्लेले आसा ते दूर करपा खातीर मदत जातली. म्हाका कळना की कशा प्रकारचे प्रशासकीय अडथळे ह्या सगळ्या विशयाच्या संदर्भात निर्माण जाल्लेले आसा. सध्या कर्नाटकाच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी प्रल्हाद जोशी हांकां तर दिसता की बाबा हो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जावपाक जाय. हो विशय जेन्ना न्यायालया समोर आसा हो विशय जो आसा हो लवादा समोर आसा त्यो मेरेन ह्या विशयाचेर केंद्र सरकाराक भूमिका ना कारण केंद्र सरकार परते भितर नाक खुपसता आनी बाजू जी आसा ही कर्नाटकाची घेवपाक सोदता. गोंय सरकारचे जे प्रतिनिधित्व करपी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी परते सांगलाले की प्रवाह प्राधिकरणाची थापणूक जाल्या उपरांत आनी ती गोंयांत थापणूक जाल्या उपरांत गोंयांक फायदो मेळटलो. म्हाका कळना कसलो फायदो मेळटा तो गोंयांक कसलोच फायदो मेळना आनी गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन हो विशय जो आसा तो सुटावो करपा खातीर पाठपुरावो करपाक जाय तशा प्रकारची गोंय सरकारची कांय तयारी ना. सध्या म्हादय सेल नांवाचो गोंय सरकारान स्थापन केलेलो तिची दुर्बलता जर आमी पळयली तेतून कशा पद्दतीन काम चलता हे जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां दिसता की गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर गंभीर ना आनी म्हाका दिसता की प्रल्हाद जोशीन हें उलोवप करून आमकां
कितें गुटलावपाचें ठरयलां काय तें बी कळना. गोंय सरकाराक जर खरें हो प्रश्न सुटावो जावचो असो दिसता, मुख्यमंत्री म्हणटा की ही म्हादय आमची आई आसा आनी तिची आपूण जपणूक करतालो, अशें जर तांकां दिसता जाल्यार निश्चितपणान तेंच्यांनी ही संयुक्त पळोवणी जी आसा ती जावची आनी गोंयचें हित जें आसा हें कशा रितीन सुरक्षीत उरताले ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. आतां तुमी जे कोण अधिकारी नेमलेले आसा तेंच्यांनी केन्ना वचून म्हादय बाबा ते कळसा प्रकल्प, भांडुरा प्रकल्प ह्या संदर्भान गोंयची बाजू जी आसा ती कशा रितीन गोंय सरकार मांडटाले तें म्हाका कळना. कारण हो प्रश्न जो आसा हो अत्यंत गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा. आमी जर मात ह्या संदर्भान घाळपणां केली जर त्याचे दुष्परिणाम जे आसा आमच्या कितल्याशा पिळग्यांक भोगचे पडटाले. 2048 जेन्ना परते म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा हे बैठक करताले आनी उदकाची वांटणी जी आसा ही परती जातली. म्हणजे आतां जे उदक दिल्लेलें आसा त्याचो वापर आमी करता काय ना, तिनूय राज्यां करता काय ना ते पळोवनूच फुडलो शार ठरतालो. आनी तेका लागून ह्या विशयाचेर आयज पासून जर आमी तयारी करूंक ना जाल्यार येणाऱ्या 20 वर्सांत आमची बाजू जी आसा ही पुराय तरेन लंगडी जावन आमच्या गोंयचेर वर्तमान आनी भवितव्य जे आसा हेचे 3 तेरार जावंक शकता. मांडवी न्हंय देगेवेले पणजे पार्क म्हळ्यार क्वॉर्टर डेक प्रकरणात उच्च न्यायालयान महत्वाची दखल घेतल्या. गोवा बचाव अभियानान दाखल केल्ले याचिकेचेर सुनावणी करीत न्यायालयान राज्य सरकार, टीसीपी विभाग, GCZMA आनी हेर संबंधितांक नोटीस धाडल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 11 ऑगस्टाक जातली. क्वॉर्टर डेक खातीर दिल्ली परवानगी आनी ना हरकत दाखलो रद्द करपाची मागणी याचिकेत केल्या. So the PIL was filed to protect the Panjim Park, which is a public space, and that has been commercialized. Now, public spaces are governed by a doctrine of public trust, which clearly states that natural resources like rivers, coasts, public open spaces are held by the state as trustee for the public and future generation and cannot be alienated or degraded for narrow commercial gains. But the tourism department has leased out this to private entities for the purpose of development of infrastructure for tourism, and which is not permitted as per the doctrine of public trust. The zone of that property is recreation. Recreation means it's a public space for the people to go to. Now, in the first place, the tourism department has clandestinely asked for a change of the zone from FP, which means public, that is a small part where the parking area is, and the rest of the part is recreational, asked the board, the PDA and the board to change the zone from FP, they're calling the entire thing FP, which is a fraud in the first place, from FP, and it has been changed to commercial, special commercial zone. So recreation, which is 5 FAR, has gone now to 300 FAR. This, first of all, is something wrong that the tourism department, the PDA and the government have done. The board has done. So this is one big wrong thing. Secondly, the thing is now they want to develop it. They've gone to the PDA, didn't get permission yet. Now they've taken a repair license just for plastering and waterproofing. They wanted it for an area of 130 square meters. CCP gave them a little more. But on the basis of plastering and waterproofing, they have built a lot of commercial area there. On that, they've even the tourism department has even through the water resources department encroached into the river. They made a cantilevered slab and they're using that. कुडचडेच्या बाणसाय आणि टाकी शेल्डे वाठारांतल्या रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराचेर निशाणो साधलो. पक्षाचे कुडचडेचे ब्लॉक अध्यक्ष विशाल नागेरियो हांणी रस्त्यावेली फोणकुलां पुरोवंक ना जाल्यार रस्त्यार न्हिदून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या. रस्ते सारखे ना तरी लेगीत आंबेडकर चौकांत AI ट्रॅफिक कॅमेरा बसोवन दंड वसूल करपाक कांयच अर्थ नाशिल्ल्याची टिका तांणी केली.
AI कॅमेरा घालच्या पयलीं रस्त्याचेर पयलीं नजर मारपाची चड गरज आसा. कित्याक हे कुडचडा वयले रस्ते, हे कुडचडा वयले टाकेकोडेस, किलामोळार, तेशेच भाशेन आमच्या मडगांवां, तेच भाशेन कुडचड्यार आमच्या हिंगा पाठींग ना. पूण हे कांय चोयना आसतना हे कॅमेरा घालप, लोकांक लुटपाची कितें तरी आमच्या मनां आसा काय कितें? हांव सांगपाक सोदतां, ह्या सरकारान गोंयकाराक काबार केल्ले आसा. काबार केल्ले आसा ह्या सरकारान. पूण हांव सांगपाक सोदता तें कितें? अरे BJP सरकारान मातशें चिंतपाची गरज आसा. पयलें AI कॅमेरा बंद उडया. कित्याक उडया हांव तेन्ना सांगता. ह्या खड्ड्याक पळया, ह्या खड्ड्याचेर नदर मारा, दीस घाला. अरे कितले जाणांक एक्सिडेंट जावन ह्या जाग्यार पडत ताचे पांये मोडले आसा, तांची तोकली फुटली आसा. हे चड फोटिंगपणाची गजाल न्हू, सगळे लोक जाणा. त्या भाशेन रातचे आमचे भुरगे कामाक वता हॉटलांनी, ते रातचे हिंगा उदक बसता, उदक बरो म्हणटा लोक वयता आपल्या सुसेगाद. पूण एक एक फावटी व्हडा इतले टीप आसा की ते एक एक पांये इतले पण धोपरे पासून बुडटा, इतले व्हड ते खड्डे आसा. खरें सिच्युएशन तशें आसा कुडचड्यार. आज कुडचड्यार सिच्युएशन कितें आसा तें सगळे लोक पळयता, लोकांक दोळे मुखार दिश्टी पडटा. हे फोडकोल्यांतल्यान रस्तो काडला काय रस्त्यांतल्यान फोडकोले आयल्या ती म्हणजे ती कळना. आज लोकांचे बॅकबोन मोडल्या, गाडयो काबार जाल्या, मिसकॅरेजीस जाल्या, लोक हेल्थान सामके डिटेरिएट जायत आसा. इतले आसून जर तर प्रशासनाक आनी ह्या आमदाराक जर तर ह्या नजरेक येना जाल्यार ही आमची दुर्भाग्याची गोश्ट कुडचड्यार. आज म्हजे भाव विशाल बाबाक जर तर असो रस्त्यार बसपाक पडटा एक फोडकोलाक लागून, आज ताणें एकट्यान बसप न्ही खरें, ताजे बरोबर आनी कमीत कमी 10-50 जाण तरी आसपाचें पडटलें. ताणें इनिशिएटीव घेतला, तो आज रस्त्यार बसला, कोणाक लागून? आमकां लागून, आमकां लोकांक लागून. हांव ताका खरें एप्रिशिएट करता आनी प्रशासना कडेन मागता, सरकारा कडेन मागता, ताजे हे खड्ड्याचे ताणें पळय कितें त्रास घेतल्या ताका लागून तरी ते खड्डे पुरया. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या घुवळे वखदांच्या घडणुकावेल्यान आपान भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नैतीक जापसालदारकी स्विकारून राजीनामा दिवचो अशी मागणी गोंय आपाचे मुखेली वाल्मिकी नायक, उपाध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोजो आनी सुनील सिग्नापूरकारान केल्या. गोंयांत ड्रग्स तस्करी आनी गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकाराक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप वाल्मिकी नायकान केला. आपाचे सरकारूच ह्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपाक शकता असो दावो वाल्मिकीन केला. पेडलर्सांक तुम्ही धरता अशें दाखयता, मदीं मदीं थोडो न्यूज दिता, पूण ते पुलीस आनी पॉलिटिशियन्स जे इन्वॉल्ड आसा ते केन्ना एक्सपोज जातले आनी ते केन्ना अरेस्ट जातले. सो हाजेरूय कांय म्हणजे तांच्याच मंत्रीन एक्सपोज करून सुद्दां हाजेर कांयच एक्शन जालो ना. ताच्या भायर मायकल लोबो जे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA आसा, तांणी म्हणिल्लें की तांकां खबर आसा की कोस्टल बेल्टार खंय खंय ड्रग्स मेळटा, जो पेडलर आसा तांकां तांची नांवां सुद्दां आपल्याक खबर आसा म्हणून. आनी हो स्टेटमेंट करतकच तांचोच जो आज कॅबिनेट कॉलीग आसा बाब रोहन खंवटेन, ताका पाब्लो एस्कोबार म्हणिल्लो. रोहन खंवटेन मायकल लोबोक पाब्लो एस्कोबार म्हणिल्लो. पाब्लो एस्कोबार तुमी जाणा, इज अ इंटरनॅशनल ड्रग डीलर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्हणचो नांव इनफेमस ड्रग डीलर्स. सो जेन्ना हे दोगूय आतां तुमच्या मंत्रिमंडळान आसा, तांकां विचारात न्ही खंय ड्रग्स मेळटा ते, तांकां सगळें खबर आसा, तांणीच सांगिल्लें आसा. पाब्लो एस्कोबार तुमच्या मंत्रिमंडळान आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमी खंय नशामुक्त गोंय करपाक भोंवतात. हालींच तुमी पळयलां कोलवाले जेलीन सुद्दां, म्हणजे ज्या पेडलर्सांक तुमी धरून जेलीन घालतले त्या जेलीन सुद्दां ड्रग कार्टेल हें जाल्लो आसा, एक्सपोज जाल्लो आसा. आनी तो खंयच्या गोवा पुलिसांनी करूंक ना, खंय तरी दिल्लीच्या आनी तेलंगणाच्या टिम्सांनी रेड मारली म्हणून तेन्ना कळ्ळें की हें चल्लां म्हणून. सो हें जर तुमी पळयल्यार म्हाका दिसता इट इज व्हेरी क्लियर, लोकांच्या मनात तरी कांयच दुबाव उरूंक ना की भारतीय जनता पार्टी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दीस ड्रग ट्रेड इन सम वे ऑर द अदर. आनी जर हांचो जर इन्वॉल्वमेंट नाशिल्लो जाल्यार इतल्या मोठ्या स्तराचेर हो ड्रग ट्रेड जावचोच नाशिल्लो. आज तुम्ही पळयता गोंयान कॅसिनोनी पळयात, मागीर ते कसले कसले म्युझिक फेस्टिवलां पळयात. गव्हर्नमेंट इज प्रमोटिंग वेन्यूज वेर दीज ड्रग्स आर कन्झ्युम्ड ऑल्सो. आमचो डिमांड असो आसा की आय थिंक इट इज नाव टायम for Dr. Pramod Sawant to resign as the Home Minister. Law and order तर तुमच्याकडे कंट्रोल जायत ना आणि ड्रग्साचो जो विषय आसा तो डायरेक्टली अशें दिसून आयला की तुमच्याच मंत्रिमंडळाच्या लोकांक सगळे इन्फॉर्मेशन आसतना सुद्दां तुमच्या कडल्यान कंट्रोल जायना. सो आय थिंक इट इज टायम फॉर डॉक्टर प्रमोद सावंत टू रिजाइन एज द होम मिनिस्टर. वेळसा वाठारात जावपी रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरण प्रकल्पाक कितलीशीच वर्सां जालीं थळावे विरोध करीत आसात. आता परतून ह्या प्रकल्पाक थळावे विरोध करपाक लागल्या. ह्या प्रकल्पाक लागून 20 घरांची पारंपारीक वाट बंद जाता. एम्ब्युलन्स, उजो पालपी दळ आनी हेर आपतकालीन सेवा ह्या घरा लागसार पावची ना.
देखून रेल्वे प्रशासनान बेगोबेग सुरक्षीत पर्यायी मार्ग दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंधितांकडेन केल्या. पुलीस येयले आनी म्हाका आतां 2 कुशीं काडले आनी तांकां वचपाक दिले. म्हणजे आमी बेस दिवचो जायना आमकडे. आमी तेशी लोकताय. हे पुलिसीने काल जाल्यार आमी कुशीं सोराय मू वयताले आनी कितें कोतली. मागीर हांवें मुगे हेका फोन मारलो. ओडिला ते हें जाताय तेका ओडिला तांकां हें केलें आनी ते सांगूंक लागो तांकां म्हणून आमी तांकां पळयताय. ते वासोना ते पावो नाकाय लोक. हे आपल्यागे खोलीत रावले. सकाळी येयले आपल्यागे गायले ट्राक गायले तेंगे आयद्या पावले. पळय साफ आमी हें केलोले आडायलोले. आमगे ही मोटर आहाय आमी दुयेंत आहाय आमकां मोटर वचूंक जाय एम्बुलन्स हाडूंक जाय अशी. म्हाका आतां 60 years जाली. मुगे डॅडी आहलो तो मॉन गेलो. आतां मुगे मामी आहा. आतां ती हुंच्यान हांव दोतोरागे वता म्हळ्यार आमकां हिंगा रस्तो ना आतां. ते आनीक सगलो वे ब्लॉक कोताय. हिंगा सगळे फातर भितर घालून सगळे वे ब्लॉक केल्या. आमी पयले हे सायडीन रस्तो आहलो आमकां आमी वयताले इशी डॉक्टरागे बा हांव वतालो डॅडी बिडी सगल्या ते सायडीन वतालो. आतां म्हाका व्हरपाक मामी वता म्हळ्यार रस्तो ना. आतां आमी इशी वयताय सद्या. आतां ते वे ब्लॉक केले जाल्यार म्हाका व्हरपाक ती मेळपा ना. जाणटी आहा ती चलोन बिलोन जायना. एक्झिस्टिंग रेल्वे आहा तेजे सायडीन हे आतां आनी डबल ट्रॅक चलताय आनी तो एक्चुअली म्हाका रोड एक्सेस दितलोच आनी कांय एक्सेस ना म्हाका. आतां सपोज कितें जालें मुगे मामी आहा अबाउट 75 years old. भाव आहा तो सीक आसा तो. सो आतां ते सीक पडले जाल्यार म्हाका तांकां व्हरपाक कांय वाट ना. आतां हे रेल्वे ते बलास्ट घातले तेमी आनी ते म्हाका सांगताय तुका आपूण बायक वचपाचो वे दोत म्हूण. पूण ते इट्स अ लाय. ते फोटींग सांगताय कित्याक म्हाका खबर आहा कितलो रेल्वे एक ट्रॅक घालपाक कितलो स्ट्रेच जाता ते फातर ते आनी थिंगा चलोन वचपा पासून वाट उरपा ना. ते 2 ट्रॅक येयले जाल्यार आमी कितकोन चलतली. आनी दुसरें म्हळ्यार आमगे घर इतुले वायब्रेट जाता सगळे क्रॅक्स येयले भितर आनी न्यू हा तेका येयले ओल्ड आहा तेकाय बी येयले. सो इफ आतां एरोबल्स घातले कितको त्रास जातलो. हय ते जायते त्रास जाता आनी मोडो शकता न्हू उरपा ना ते. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात. खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें. ह्या दर्यान कितली गुपी